खाजगी बसींनी तिकेट वाडोवपाची अधिसुचोवणी मंगळारा काडटले अशें उतर येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां। डिझेल वाडिल्ल्यान बसवाल्यांक त्रास जाता म्हूण लोवन विधानसभेत मुद्दो काडिल्लो। बसीच्या ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक विमो येवजण करतले। बायलांक बसींनी 12 सीट दवरतले आनी बसवाल्यांक ते खातीर आदारय दितले। सरकार तिकेटींग मशीन घेतलो। कदंबा भशेन खाजगी बसींकूय पास सबसिडी दिवपाचें उतर ढवळीकारान दिलां। Fear and anxiety amongst the private bus owners when the increasing cost of fuel and spares, which have caused tremendous loss to the private bus operators. The last fare hike was given in November 2011. I am pleased to announce that we have already passed this fire. Notification will come by tomorrow. Second thing, as per the demand, insurance to drivers and conductors. We have already discussed this with the owner of the bus owners, and we are formulating a scheme 50-50 basis. 50% of the insurance of drivers and conductors will be paid by the transport department, that is government, and 50% has to be paid to the bus owners. We will be implementing a scheme for tires reservation of Mahila. We have increased 6 seats to 12 seats. So there is a loss to them also, and students benefit. Whatever they give benefit to the student, per kilometer basis, we are working out the scheme. Then ticketing machine, also we will give them on monthly basis installment. Government will pay for a ticketing machine. Then honoring of past subsidies. The way what we have given the past subsidies to the KTCL, we will also honor to the private bus owners. गोंयच्या राजभाशेचो विशय फक्त 11 आमदारांक म्हत्वाचो दिसता। विधानसभेत अर्थसंकल्पी मागण्यांचेर सोमारा उलयिल्ले 16तले 11 आमदारांनी राजभाशेचेर कितें ना कितें भुमिका घेतली। मात विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे धरून 5 आमदारांनी विशयाक हातूच घालोना। 5 आमदारांनी मराठीकूय कोंकणी भशेन दर्जो दिवचो म्हूण मागलें। तिगांनी रोमी मागली। मुख्यमंत्री म्हणटा राजभाशेच्या विशयाक हात घालून सध्या कोफुसांवांत आडकुपाचें ना। हेर महत्वाचे विशय आसात। शिक्षण आनी हेर कडेन कोंकणी मराठी कशी वाडटली तें पयलीं पळोवया। जो कितें योग्य तो सपोर्ट कितें करपाचो आहा पळय तें सरकार करतले, पण राज्यभाशा ही अशेंच सद्याक आसून थोडे दीस बाकीचे प्रश्न सोडया मरे। आनी म्हाका दिसता त्यामुळे कोंकणी मराठीचेर आमी इल्ले कॉन्सन्ट्रेट करुया वापरान, शिक्षणान, वापरान। आनी तुमी जादू पळया कसो आसा तो 2 वर्सां भितर तुमकां अशें लक्षांत येतलें की आनीक ताजेर आमकां चर्चा करपाची गरज उरची ना। आमदार विजय सरदेसाय, निलेश काब्राल आनी किरण कांदोळकार ह्या 3 आमदारांनी कोंकणीक तेंको दिलो। राजभास म्हणून खंयच्याय भाशेन सक्ती गोंयांत जाता जाल्यार ती फक्त कोंकणीची जावंक जाय। कोंकणीक जो स्थान दिल्लो आसा तो कंटिन्यू करून दवरचो। ह्या भाशेच्या वादान आमचे गोंयचे उदरगत जावपाची ना। कोंकणी भाशेन मराठीक गोंयांत समान दर्जो मेळपाक जाय अशी भुमिका नरेश सावळ, लव मामलेदार, विष्णू वाघ, सुभाष फळदेसाय आनी प्रमोद सावंतान घेतली। मराठी साठी राज्य भाषेचा दर्जा दिला पाहिजे हा आमचा हट्ट आहे। ही मराठीक राजाश्रय मेळपाची गरज आसा। या दोनही भाषांचा उद्धार आम्ही करप। कोंकणी बरोबरच मराठी भाषेलाही सदर्जा द्यायचा ही आमची मागणी आहे। मराठी आणि कोंकणी हाजी राज्यभाषा म्हणून गोंयांत गरज आसा। ग्लेन टिकलो, कायतू सिल्वा आनी बेंजामिन सिल्वान रोमी कोंकणीक राजभाशेचो दर्जो मागलो। Request the Honourable Chief Minister to consider Konkani to be encouraged and promote it even in the Roman script. ही आमचे ऑफिशियल दोन्ही लँग्वेज आसून ती एक रोमन लिपीक जाय। तर म्हाका सांगपाक दिसता ऑफिशियल लँग्वेज जी आसा कोंकणी दवरची आनीक ही जाता जाल्यार रोमीन करची। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे, आमदार विश्वजीत राणे, मायकल लोबो, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी रोहन खवटेन राजभाशेचे विशयाक हात घालपाचे टाळे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत मांडिल्ले अर्थसंकल्पात कांयच ना। अर्थसंकल्पाक दिशाय ना अशी टिका दक्षिण गोंयचो लोकसभा खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या। ह्या अर्थसंकल्पांत फक्त डोल वाटपाची व्यवस्था केल्या। गोंयचे उदरगतीक दिशा दिवपाचे बाबतींत हो अर्थसंकल्प साप्प फेल अशें सार्दीन म्हणटा। I felt in the budget no weightage is given for bringing new industries
no roadmap for making youth, for increasing the jobs for the youth. We are projecting on the doles of various schemes, making our youth and others lazy. It's a deficit budget. There's no generation of money. How we are going to increase the revenue? We have only seen now in the budget that middle class people, they are totally burdened. I think up to 10 lakhs, the tax is for a housing is 1%. What is 10 lakhs today? What can you get with 10 lakhs? Should have been at least 30 lakhs. Because 3 lakhs which was before, today you see what everything is soaring. So it should have been at least 25-30 lakhs, because only those who have built a house recently, they will know what is the cost. So you have seen their stamp duty has been increased, everything has been increased. Even processing fees have been increased, which is under the government. So everything is shown like a private or public sector. फुडल्या म्हयन्यासावन मडगांवां प्रशासकीय ट्रिब्युनल चालू करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयतारा मडगांवां केली. तारवट्यांक पेन्शन वांटपाचे सुवाळ्यांत उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी गजाल सांगली. दक्षिण गोंयांतल्या लोकां खातीर मडगांवां पासपोर्ट ऑफिस उगडपाचें उतरय मुख्यमंत्र्यांनी दिलां. लोकांचे प्रश्न कितें आसा ते खबर आसा. 273 डे जाले साधारण म्हाका फुडल्या म्हयन्यान आनी 250-300 जातले. ताजे फुडल्या म्हयन्यान अशें करून आमी एक 2-3 म्हयन्या भितर ती लिस्ट काबार करूं उडयली. ताका कोणाक जर मेळूंक ना आसा जाल्यार खूब चिंता करपाची गरज ना. एका म्हयन्यान सुरू जातलें पेन्शन. मडगांव पासपोर्टाची कितें तरी एक सेंटर जरी येवचें फूल ऑफिसनाल्याचो प्रयत्न जाला की सगळ्यांक हायेस्ट पासपोर्ट जर खंयच्या राज्यात आसत जाल्यार ते गोंयकारांचे आसा. तुका कल्पना आसा गोंयांत जशे पणजे आहा तशे बऱ्योच गजाली मडगांवां आसूंक जाय. आतां आमी ट्रिब्युनल काडपाचें जाल्यार सगळ्या मडगांवकारांक थंय काणकोणकारांक पणजे वचचें पडटा एक ट्रिब्युनलान केस घालची. ट्रिब्युनल फुडल्या केन्ना तरी एप्रील म्हयन्यान नाजाल्यार मे म्हयन्यान चालू करता. एक जुय अपॉयंट जाला ताका आमी हांगा हाडून ट्रिब्युनल चालू केल्यार बऱ्योचश्यो केशी ज्यो पणजे आहा ह्या सायडीच्यो त्यो हांगा ट्रान्सफर करपाक जाय. लोकांक थंय त्रास जावचे ना. तशें पासपोर्टूय ऑफिस हांगा आसूंक जाय, कारण मोठ्या प्रमाणात ते लोकांचे हाल जाता. त्या दिसान जायते एजंट म्हूण भायर सरले बोटी रावताय ते तेंचे एक चड प्रॉब्लेम जाला. आतां चडशे आमचे भाव येता की हे एजंटान आमकां नाडे ते एजंटान नाडे म्हणून. सो मातशें कोणा अशें करून म्हायती आसल्यार तेमी सांगचे की हे एजंट अशें करून फटयताय म्हणून आनी आमी एक्शन घेतले. कोमुंदादीची जमीन गोंयकारांक मेळपाक त्रास जाता हाचेर उपाय काडपाचें उतर येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान दिलां. ही जमीन मेळपाक गोंयकारांक 5 ते 10 वर्सां वतात. जमीन घेवपा खातीर सगळी प्रक्रिया एखादो इत्सूक मनीस करता, पूण पावणी जातकच भलतोच मनीस जमीन घेवन वता म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन मुद्दो काडिल्लो. सेरूल कोमुंदादीचे एटर्नी आड कागाळ केल्यार चवकशी करपाचें उतर फ्रांसिसान दिलां. आमदार प्रमोद सावंतान हो प्रस्न काडिल्लो. जर आमच्या गोंयकाराक जर प्लॉट जाय तर तो अर्ज करता आनी ताका म्हाका दिसता 5-10 वर्सां लागतात आनी मागीर तें ऑक्शन जाता. पेपरार घालूंक जाय तें. हांव जर प्लॉट मागलो गोंयकार म्हणून तर तें ऑक्शन जाता, पेपरार घालतात आनी तिसरोच कोणी येवन व्हरोंक शकता तो प्लॉट. हांवें सगळें खटपट केली, पेपरार बी घातली, सगळें फुकट. हें मातशें तुमकां बदलचें पडटलें. प्लॉट हांव मागता, फॉर्मेलिटीज सगळे करतात, ऑक्शनाक येता आनी कोण बोलतात घेवन वयता. म्हाका कंडिशन आहा की हांव स्थानीक आसपा जावं, म्हाजे कडेन प्लॉट नासपाक जावं, ही सगळी कंडिशनां म्हाका आहा. पूण ऑक्शनार व्हरतल्या काय कंडिशनां कांय ना. आय एग्री विथ द ऑपोजिशन लिडर दॅट फायलीक टायम खूब लागता. 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां लागता फायल वयर पावपाक गव्हर्मेंट अप्रुवलाक. ते पास जावपा जाय म्हाकाय दिसता. ते करपाक जाय. Whether there any criminal case filed against the attorney of the Serula Comunidad, तांच्यांनी म्हटलेलें आसा की ना म्हणून. बट अश्यो ज्यो कंप्लेनी आसा त्या कमिटीच्या अगेन्स्ट, कमिटीच्यो त्या अटर्नीच्या अगेन्स्ट, त्यो जर तांकां हाडून दिल्यो जाल्यार ताजेर ते एक्शन घेतले काय कितें?
कोणाचेर कंप्लेन तर हाडून निश्चित दिवची हाडून म्हजे कडेन एन्क्वायरी जातली मागीर एक्शन जातलें. मदीं एक प्रपोजल आशिल्लो गव्हर्मेंटाचो कोड ऑफ कमुलदाद जो आसा तो एमेंडमेंट करपाचो त्या संदर्भात कितें हें आसा गव्हर्मेंटाचो विचार? कमिटी स्थापना करपाक लायल्या जे कम्युनिटीचे सगळे विशय आहा पळय तेजेर अभ्यास करून सरकाराक सूचना दितली म्हणून ते प्रक्रियेन आमी चालू आहा. म्हणजे ती कमिटी आमी सेटअप करता. एक फावट ती कमिटी सेटअप जाले की ना सगळे कम्युनिटीचे विशय जे आहा पळय तेजेर ते अभ्यास करतले आनी सूचना सरकाराक दितले. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.